काजार जावन आसा एक करार. काजार जावन काजाराचो मुख्य उद्देश जावन आसा एकामेकाचो मोग आनी निमाणें काजाराचो मुख्य शेवट जावन आसा मोगाच्या भाव भिणेनू, जिविताच्या हर एक मेटामेटांनी आमी तयाराई करता. भुरग्या जल्मोवचे आदीं भुरग्याच्या येण्याची आमी तयाराई करता. भुरगें वाडून व्हड जाता आसतना ह्या भुरग्याक स्कुलाक घालच्या विशयांत आमी तयाराई करता. आनी भुरगें तरणाटें जावन येता आसतना ह्या भुरग्यांनी बरें शिकून एक बरें काम जोडूंक जाय म्हणलेली आमी तयाराई करता. जाल्यार जावं दी समाजांत बरें नांव बरो हुद्दो जोडच्या खातीर आमी जायतें शिक्षण शिकता, तयाराई करता. अशें आमचें जिवीत सगळेंच तयारेंत बुडून आसा. तर अशें आसतना जिविताचो श्रेश्ठ बेस जावन आसलो काजारा साक्रामेंत. ह्या साक्रामेंता विशयांत आमी कितली तयाराई करता आनी हेच जावन आसा आयच्या नियाळ्याचो मुख्य विशय जावन आसा. आज आमी मोंती सायबिणेच्या नोवेनाचो पयलो दीस आचरण करता आनी आयच्या दिसा काजाराचो साक्रामेंत आनी तयाराई म्हणलेलो विशय नियाळूंक आमी प्रयत्न करया. जो सुवांजेल अध्याय 2:1 आनी मुखार आमी वाचता. काना नगरांत एक लग्न आसलें, मरी थंयसर गेल्ली. मरी खरी तयाराय करून थंयसर त्या काजारा साक्रामेंत वा लग्नाच्या संभ्रमांत ती भागीदार जाता. काजारा साक्रामेंत धार्मीक रितीन, लौकीक रितीन आनी सर रितीन ताका संवसारांत वा समाजांत एक उंचलो स्थानमान वा गौरव आसा. कित्याक काजार एक संस्कार, काजार एक कुटुंब घडता, काजार संबंध रचता, काजार जिवीत उत्पन्न करता, मात्र न्हय काजार समाज रचता. आनी इगर्ज मातेचो कायदो 1050/5 वाक्य 1 म्हणटा, काजार जावन आसा एक करार. काजार जावन काजाराचो मुख्य उद्देश जावन आसा एकामेकाचो मोग आनी निमाणें काजाराचो मुख्य शेवट जावन आसा भुरग्यांक जल्मा हाडचें. तर हो इतलो व्हडलो बेस आमी जियेत आसतना वा विंत आसतना ह्या बेसाक फावो ती तयाराय आमी करता गे. हे सवाल आमच्या मुखार आमी दवरया आनी हो विशय समजूंक आमी प्रयत्न करया. जो पॉल दुसरो आपल्या परिपत्रांत फॅमिलियारीस कॉन्सोर्सियो हातूंत काजाऱ्या साक्रामेंताक तयारेक 3 म्हत्वाचे हंत आसात म्हणलेले आमच्या मुखार तो प्रस्ताव करता आनी हे हंत हे परी आमच्या मुखार तो दवरता. पयलो तो म्हणटा पयशिली तयाराय. काजारा साक्रामेंताक पयशिली तयाराय आनी ही तयाराय जावंक वा आरंभ जाता जेन्ना नवे काजारी जोडे काजार जाता आनी तांच्या काजारी जिवितांत तांच्या मोगाचें फळ जावन पयलेंच भुरगें स्त्रियेच्या कुशव्यान गर्भ संभोवता आनी ह्या गर्भ संभोवच्या वरवीं तांच्या ह्या भुरग्याची तयाराई आरंभ जाता. सपोज हें भुरगें दादलो जाता वा चेडूं भुरगें जाता, आवयन चेडूं भुरग्याक तरबेती दिवंक जाय आनी चेडो जाल्यार बापायन ह्या भुरग्याक तरबेती दिवंक जाय. खंयची तरबेती? सर रितीनी जावं दी धार्मीक रितीन, लौकीक रितीन, कुडीच्या वाड्यावळे विशीं. आनी अशें आवय बापायनी पोप साहेब फ्रांसिसान सांगचे बरी आमी तांकां तांच्या बराबर सांगात आसूंक जाय. आवय बापायनी तांच्या कुडीच्या वाड्यावळे विशयांत, तांच्या आत्मीक वाड्यावळे विशयांत, तांच्या लौकीक वाड्यावळे विशयांत ही सर वाड्यावळे विशयांत तांकां ताणें शिकोवंक जाय. आनी अशी ही पयशिली तयाराय काजाराक थंय तावन आरंभ जाता. आनी दुसरी जावन आसा लागशिली तयाराय. आनी खंयची लागशिली तयाराय? जेन्ना हें भुरगें येवप प्रायर पावता जावं दी काजारा बेस विंचूक निर्धार करता त्या टायमार आमी पळयता इगर्ज मातेच्या वडिले सांगता परतून आवय बापायनी जावं दी मॅरेज प्रिपेरेशन कोर्साक तांकां धाडचें. मात्र न्हय काजारी जिविताक संबंद जाल्ले सगळे विशय जावं दी काजारी जिवितेशान जबाबदारी, काजारी जिविताचो पात्र समाजांत जावं दी भुरग्याक ताणें उक्ते रावचें, हे सर विशय ह्या वेळार ह्या भुरग्यांक वा काजार जावच्या अभ्यर्थींक आवय बापाय सांगता पवित्र सभेच्या वडेल्यांनी शिकोवंक जाय. आनी ही जावन आसा लागशिली तयाराय. आनी उपरांत आमी पळयता अती लागशिली तयाराय. आनी ही लागशिली तयाराय आरंभ जाता जेन्ना तांचें एंगेजमेंट ऑलरेडी जाता, काजाराची सगळी तयाराय संपता
काजारा संभ्रम कशें ताणें करूंक जाय म्हणले ह्या तयारेंत आठोवप आसा. हांगासर विशेश रितीन जावं दी ताणें प्री नप्शल एन्क्वायरी काजरा विशयान फॉर्म भरचें, जावं दी काजरा संभ्रम इगर्जेंत कसो संभ्रमचो, जावं दी कशें हॉलांत ताणें तो कसो संभ्रमचो, हाच्या वेळाच्यान सगळी सविस्तार रितीन इगर्जेच्या वडिलां सांगता, आवय बापूय आनी इतर तांचे ही तयारेंत भाग घेतात. आनी अशें आमी पळयता ही जावन आसा जराल रितीन एक काजरा साक्रामेंतांत भितर सरूंक जाय जाल्यार 3 तरांची तयार जावन आसा. आनी ह्या खातीर भाग्यवंत आगोस्तीन म्हणटा काजारी जिवीत एक जावन आसा साक्ष. आनी कशें काजारी जोडे तांणी तांकांच एक साक्ष जावन जियेतात, तांणी क्रिस्तांव भावार्थ्यांक एक साक्ष जावन जियेतात, मात न्हय अक्रिस्तांवक ते एक साक्ष जावन जियेतात. म्हणटा आसतना काजारा जिविताक संबंद जाल्ले नियमा कायदे तयारी म्हत्वाची जावन आसा. आनी पवित्र सभा आपल्या शिकवणेन आमकां प्रमुख काजारा साक्रामेंताचे 2 मुख्य आस्त वा प्रॉपर्टीज आमच्या मुखार दवरता. आनी एक जावन आसा काजारा साक्रामेंताचो एकवट आनी काजार मोडूंक जायना तसलो जावन आसा एक साक्रामेंत. आनी हे आमी हर एक काजार जाल्ल्या जोड्यांनी जे क्रिस्तांव काजारी जोड्यांनी समजूनचें वाचपी जावन आसा. तितलेंच मात न्हय आगोस्तीन म्हणटा काजारी साक्रामेंत जावन आसा भुरग्यांक ताणें जल्माक हाडचें. काजारी साक्रामेंताचो शेवट जावन आसा एकामेकाक विस्वासी रावचें. आनी निमाणें तो म्हणटा काजारी साक्रामेंत जावन आसा एक साक्रामेंत. म्हणटा आसतना एक पवित्र स्थान घेतलो दादलो आनी स्त्री जेन्ना तेमी काजर जातात हो तांचो काजर एक साक्रामेंत जाता. आनी हे जेजून साक्रामेंताच्या हातांत वयरलें आमी जेजूच्या शिकवणेंत आयकता. आनी परतून जो पॉल दुसरो रेडेम्टोरिस होमिनीस आपल्या परतून परिपत्रांत म्हणटा मोग जावन आसा काजारी जिविताची बुन्याद. आनी जंय मोग ना थंयसर काजारी जिवीत आसूंक सादीच ना. आनी हेंच आमी पळयता जेन्ना काना नगरांत मरी सिसां बराबर जेजू बराबर थंयसर गेल्ल्या वेळार थंयसर वायन उणो पडलो. आनी बायबल बरयणार आमकां म्हणटात तो वायन जावन आसलो ह्या काजारी जोड्यांत वा नव्या काजारी जोड्या थंय मोग उणो पडलेलो जावन आसलो. आनी होच मोग मरी जेजू मुखार थंयसर भरती करता. आनी काजारी जिवीत वा कुटुंब जिवाळ आसूंक जाय जाल्यार थंयसर एकामेका थंय मोग आसचें म्हत्वाचें जावन आसा. आतां म्हणटा आसतना काजारी जोडे वा काजारी साक्रामेंत म्हणटा आसतना थंयसर केवल चेडो वा चेडूं उरनात, तांचें कुटुंब थंयसर आसता. देखून एक फावटी काजर जाल्या उपरांत थंयसर भुरगीं जल्मातात, भुरग्या उपरांत थंयसर तांची वडिलां आसता दोनी कुटुंबांची. देखून हो काजारी साक्रामेंत आमी म्हणटा संबंधांचो एक गांस आमी म्हणटा, संबंधांचो एक एकवट. केवळ घोव बायल भुरगीं मात्र न्हय तांची कुटुंबांय आसता. म्हणटा आसतना एक समुदायच तांणी रचतात. ह्या खातीर काजारी साक्रामेंतांत म्हत्वाच्यो संगती आमी पळोवंक जाय. पयलें दादलो कुटुंबाचो बापूय जावन आसा. आनी हर एक काजारी जिवितान बापायचो स्थान ताका फावो तो आमी कुटुंबांत दिवंक जाय. बापूय कुटुंबाचो वडील, बापूय कुटुंबाचें मस्तक, बापूय पत्नीक आनी भुरग्यांक आपली राखण दिता सांजुजे बरी. आनी ही ताची जबाबदारी मानान आनी गौरवान हर एक काजारी कुटुंबान ताणें भुरग्यांनी आनी पत्नीन स्विकार करूंक जाय. दुसरें आवय कुटुंबाचें काळीज जावन आसा. आनी आवयचो स्थान मान पतीन तशेंच भुरग्यांनी कुटुंबांत राखूंक जाय. आनी भाग्यवान पॉल दुसरो म्हणटा जी स्त्री कुटुंबांत आपल्या भुरग्यां पासत आनी घोवा पासत सगळी सेवा करता ती जावन आसा एक लितुर्जी. थोडे फावटी तिणें केल्ले सेवा आमी आमच्या मोती मुखार वा तिका आमी बरें म्हणनात वा ताच्या विशयांत आमी कितें म्हणनात, तरी पूण जो पॉल दुसरो म्हणटा ही जावन आसा एक लितुर्जी. देखून आवयचो स्थान मान, आवयची सेवा आमी सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरया आनी तिका आमी उपकारी मनाचें जावंक जाय. आनी तिसरें जावन भुरग्यांचो एक आमी म्हणटा पात्र कुटुंबांत. भुरगीं जावन आसात कुटुंबाची सोबाय. आनी हर एक काजारी जोड्यांनी जावं ती आवय बापायनी भुरग्यांक बरी देख शिकोवंक जाय. आमच्या मुखार उदाहरण जावन आसा मरी आनी जुजे आपल्या भुरग्यांक जणवायेन ते वाडयतात, देव बिरांतीन ते वाडयतात आनी अशें देवाक आनी मनशाक मोगाचो जावन तो जियेता. देखून आमच्या हर एक आवय बापायनी भुरग्यांक हीच देव बिरांत शिकोवन दिवंक जाय. तर आमच्याच ह्या कुटुंबाचेर एक वा नदर आमी मारया, जावं ती आमच्याच क्रिस्तांव काजारी साक्रामेंताच्या तयारेचेर आमी एक नदर मारया. आज आमी कसली तयारी आमी करनासा. आनी चराल रितीन आमी पळयल्यार फर्स्ट आमी पळयता खाली अती लागशिल्ल्या तयारेक आमी चड गमन दिता. जावं ती थोड्याच म्हयने आदींच सैरीक जाता, सैरीक जाल्लेंच
डेट फिक्स आमी करता आनी इमिडिएटली फादरा कडेन वचून इमिडिएटली चिटी मारूंक जाय जावं ती मॅरेज प्रिपरेशन खंय आसा आमी सोदता आनी हेचे उपरांत काजार साक्रामेंतान भितर प्रयत्न करता आनी जेन्ना अथील लागशिल्ल्या ह्या तयारेंत आमी भितर सरता आसतना थंयसर खरी तयारी जाल्ली आमकां पळोवंक मेळटा देखून ह्या दिशेन आमचें चिंतप आनी आटोवंक जाय. दुसऱ्यान आमी पळयता आमची कुटुंबां आज ल्हान जाल्या आनी सुमारपणी आमी पळयता जेन्ना सैरीक वयता आसतना चेडवांनी विचारचें आसा चेड्या विशयांत आमी चड आयकूंक ना तुमचे आवय बापूय खंय आसात ते म्हणून विचारतात. वणटीर आसात का जमनीर आसात. वणटीर आसा म्हळ्यार ती मरण पावलात जमनीर आसात म्हळ्यार ती जिवंत आसात. देखून आज आमची कुटुंबां ल्हान जालात म्हणटा आसतना घोव बायल भुरगीं आनी इतर संबंद तांणी दवरच्याक प्रयत्न करणे देखून परतून आज आमी चिंतूंक जाय केवल काजारी कुटुंब घोव बायल भुरगीं मात न्हय कुटुंबाचे सर सांदे सर आमचे इश्ट मंत्र ह्या कुटुंबाचे भागीदार जावन आसा. देखून आमच्या कुटुंबाचो एकतार बलीस वा घट करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी तिसऱ्यान आमी पळयता समाजाचो संबंद आज माजून गेला. आज मनशाचें जिवीत एकसुरें जालां. हांव म्हाका देव समजतांक म्हणलेल्या भशेन आज आमचें चिंतप हांव आनी म्हजें कुटुंब सोडल्यार आमी दुसऱ्या विशयांत आमचें चिंतप आटयना. देखून हें चिंतप आमी नवीकरण करूंक जाय आनी दुसऱ्या विशयांत हुस्को आमच्या काळजांत आमचें तें आसूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी आज मरी माय आमकां एक आदर्श जावन आसा. ती आपल्या गांवांतावन पयस गालेलियाच्या काना नगराक थंयसर लग्नाक ती वेता आनी ह्या काजराक गेल्ल्या वेळार ह्या लोकांचो हुस्को ती समजता मात्र न्हय तांच्या ह्या कश्टांत ती एक जाता. आनी कित्याक ह्या काजरा विशयांत तयाराये विशयांत तिका संपूर्ण माहिती खबर आसली आनी ह्याच दिशेन तांकां आदार दिवंक तांचे थंय उणो पडलेलो तो मोग भरती करूंक ती प्रयत्न करता आनी अशें जेजू मुखार जें कितें उणें आसलें ती भरती करता. तर मरी मायेक आमची देख जावन घेवं आनी आमची कुटुंबां विशेश रितीन जे काजर जावंक फुडें सरता हर एक अभ्यर्थीनी खरी क्रिस्तांव तयाराय करूंक आनी ह्या तयारे वरवीं बरें काजारी जिवीत बांदून हाडूंक तीच मरी माय हर एक काजारी जोड्याक आपल्या कुरपे आशिर्वादांनी बरो म्हूण आमी मागया. आमेन. सोद्या